सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे परबेच्या मिसाक. आयज आमी सगळीं बराबर मेळून ही मिसाची भेट भेटयता आसतना देवाक आर्गां दिवया. सांत फ्रांसीस शावेरा पासत आनी सांत फ्रांसीस शावेर आमचो पात्रोड, ताचे मजतीन आमची सगळी मागणी जें कितें आमकां जाय मागूंक, आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमचे हे फिरगोजे पासत देवा लागीं आमी मागुया. आयज आमचे मदें ही मिसाची भेट भेटोवंक आनी देवाचें उतर आमकां परगटूंक आसा फादर पेद्रो डिकॉस्टा, कोन्सुआ इगोर्जेचो पाद्विगार, गांवांत केपेचो म्हजो गांव भाव. आयज ताका आमचे मदें आमी येवकार दिता. फादर पेद्रू, तुका आमचे मदें येवकार ही परबेची भेट भेटोवंक. तशेंच आयज देवाक आमी आर्गां दिवया. आयज ओल्ड गोवा जेन्ना फेस्त जाता, सुप्रीम कोर्टान कालच्या दिसाक एक बरीशी ऑर्डर दिल्या, एक कमिटी काडल्या जे हे मॉन्युमेंटाचे भोंवतणी इलिगल आसा ताची सारकी चवकशी करूंक जें कितें गोंयकार मागताले तें सुप्रीम कोर्टान दिल्लें आसा. तशेंच आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आमच्या फिरगोजेचो आनी MP कसो ताणें जी मागणी घातलेली ती पार्लमेंटान मानून घेतलेली आसा. आनीक बफर झोन्स हे मॉन्युमेंट्स आमच्या गोंयान आसात तांकां दिल्ले आसा. म्हणटच ह्या बरेपणा पासत आयच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवया. आनीक उरलेलीं बरेपणां आमच्या गोंयचे पासत आनी गोंयकारां पासत मेळून सांत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आयज करीत भाशेन मागुया. बाबाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Surveis por donde sove aso. मोगाळ भाव भयणीनो, 9 दिसाची बरी तयारी करून आज सांत फ्रांसीस सावेराचे दोबाजीक परबेचे मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा कुशलकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बरवसो आमकां फटयना हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला. बरवसो आमचें जिवीत सदांच अर्था भरीत, कुशाल भरीत आनी फळां भरीत करता. सांत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसां वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितान बरवसो वाडयलो. जीं कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात तीं सदां बरवशान भरलेलीं मनशां जातात. बरवशान जियेतलीं मनशां जिविताच्या आडकोळी आनी अडचणी मदें निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वतात. देवाचे कृपेन आनी सांत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी बरवशान जियोंक, बरवशाचीं यात्रेकारां जावं, निराशेन जियेतल्यांच्या जिवितान बरवशाचें कीण जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया.
मोगाच्या बाबा भयणो, आज व्हडा दोबाशान आमी बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचे विगोजेचो पात्रोण तशेंच मिसावांचो पात्रोण आनी आमच्या ओल्ड गोवा आजगिरीत परब आमी समरपता. आमकां सगल्यांक बागेवन फ्रांसीस शावेर ताच्या आसऱ्या खाला आमी जल्मल्या, ताच्या आसऱ्या खाला आमी जियेता, वावर करता. ताचीच मजतीन आमी दिसपट्टी जो बरबसो आमच्या काळजांनी आसा तो बरबसो आमी वाडयता, फुलयता. बागेवन फ्रांसीस शावेर आमकां भावार्थाचो आनी बरबशाचोय नमुनो. आपल्या जिवितान बागेवन फ्रांसीस शावेरान भावार्थ आनी बरबसो हे दोनूय वस्तू ताणें आपल्या जिवितान सदांच उंचल्या पावड्यार दवरल्यो. हे वरस जेन्ना आमी बरबशाक भेटयल्ले आसा, आमी बरबशाची मनशां आनी बागेवन पावलो आमकां उगडास करता. रोमकाराची चिटीन बरबसो आमकां फुटयना, तरीच बरबसो आमच्या काळजान अदीक वाडूय आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन भावार्थाचे अखंड फोलेर आमकां कर म्हूण ह्या पवित्र दिसांत आमी खोतखोत्यान आमचे बासोत मागुया. आनी आमच्या काळजान भावार्थ आसा, बरबशाची मनशां आमी, पूण जायते बावडी आमच्यो कन्यो बरबशाच्यो कन्यो जावंक ना. भावार्थ थीरपणान आमी सांबाळूंक ना. खालतिकायेन आमच्या पातकांचे बोगसोणे आमी मागुया आनी देवा लागीं आमी काकूत मागुया. आनी सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदबेदार देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव सांगता. वायट जावन बरें दिसरून हांवें जायतीं पातकां केलीं. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो बरो अपराध. एबा सोद बेग्यान सदांचो सगल्या देवतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवती करापून प्रार्थून मागता. सोर पुदबेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची बातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. चातोर वैभवा पासो आमी तुका पाकांडा. देवा सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी.
या सांगावी देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता Close to Holy, close to Ishmael, close to Parameshwar. O Sorgi Ali Shadi, Nachaisha, Sosana. प्रार्थया किरीत भाशेन आज ही गांवची परब बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचे दर एक कुटुंबाक ताचे मजतीन देवान भरपूर आशीर्वाद घालूंक आमच्या याख्या चिकालेच्या गांवा पासून आमी मागुया. ह्या जाग्यार पादविकार कसो तसो स्टाफ कशे वावर करतल्या आमचे फादर बॉलमेक्स फादर फ्रांसीस आनी आदी वावरून गेल्ले फादर पिटर ताची पासून आमी मागुया. आज आपलो जल्माचो दीस समोर उपता डेरिटा कोस्ता ताकाय देवाची कृपा मागुया आनी आमच्या वाडलोल्यांक तरणाट्यांक भुरग्यांक त्याच बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जायती जाणवाय आनी अदी करून देव आपुणी येवंक आमी मागुया. बाबा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाचे लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घालूंक त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंक ताणें आमची काळजां लासूंक आनी ताचेर बाबार्थ दवरतल्यांक पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडत वचूंक आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेथान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. जेरोमियस प्रोवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरोमियस हिकियाचो पूत यादनिकी गोऱ्यानांतलो आनातोत शारान बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सौरेस्पुराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सौरेस्पोरा पळे हांव उलोवंक नकळो हांव एक भुरगो. पूण सौरेस्पोरान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसा. उलयता तो सौरेस्पोर तेन्ना सौरेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजें उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक उडोवंक इबाडूंक आनी बसूंक करूंक नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पुरगोट करात. सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पुरगोट करात.
लोकांनो देवाक वखाणा सोर्वोय बोरजानो यावेक नाम वाडा सोगल्या संसारात वचत शुभवर्तमान परगट करा उचल मोगाची ताची दीर्घोशी दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी सगल्या संसारात वचत शुभवर्तमान परगट करा भागिवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेचे आयदनांनी आमी व्हरताव. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसताव पूण चेपोन पडोनाव. आमी गोंडोलाक संबोडटाव पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगताव पूण ओसात पडोनाव. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत वोत्ताव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सोवे आपले काम करीत आसा पूण तुमचे सोवे जिवीत आपले काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसूंक आमी सोत मानूंक देखून आमी उलयतां. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत कोत्तलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कुरपा वाडोवन वेतेली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोत वेतोली. देवाचे उतर हें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
Survismo Domce Sophiasu. Luca Bormone, Cedo Cristace, Shu Fortoma. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपणाक फुडें वेचे आसले त्या त्या नोगरांत ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं लुवणी मुंडेक वावरादी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांगड्या मदें मेड्रे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चुत्राय दवरात बोक्षे ओपोती ओवाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडखी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोंसशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फावो आसलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपल्या मुशारो फावो घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयचेय नोगरांत भितर सोंसशात आनी ती तुमकां येवकार दिदीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा भयणीनो एक वस्तुरेक हांव वळखता जालीं सुमार 3 वर्सां ही वस्तुरी मोगाच्या बाबनो लग्न जाली 2 वर्सां लग्नाची तांकां बोल्लोली आनी भुरग्याच्या देण्याक पासत ही वस्तुरी आशेत आली पूण दोतोरान तिका सांगलें पळय भुरग्याक सोलमां काडूंक तुका जायत्यो आडकोडी आसात हे भयणीन दोतोराचें सांगणें एखानार घेतलें पूण ती देवाचेर पातयेवपी देवाचेर विस्वास दवरपी वस्तुरी आनी तिच्या काळजांत एक बरोबरसो असो एक आस आसली की आपणाक भुरगें चलमतलें आनी मोगाच्या बाबा भयणो ही वस्तुरी मोगाच्या बाबणो कोंचवा रितीराक येवंक लागली आपल्यो आडकोड्यो सगल्यो देवाच्या पांयाशी तिणें घातल्यो भिवंक ना दोतोराच्या उतरांचेर तिणें विस्वास दवरूंक ना ती जाणा आसली देव पावरफूल देवाच्यान म्हज्या कुसब्यांतल्यो आडकोडी काडून उडोवंक जातात आनी मोगाच्या बाबा भयणो रितीरांत येवन देवा लागीं मागून आपलें जिवीत सगळें सरेंडर करून ती मोगाच्या बाबणो आवयपणाच्या बेसार पावली जायत्यो आडकोड्यो जायत्यो भिरांत्यो दोतोरान तिका घातल्यो पूण तिचो बाबार्थ जेजूचेर तीर बाबार्थ आनी तिचो बोरबोसो आसलो हांव भुरग्याक जल्माक हाडटलींच मग तिच्या काळजान हो बोरबोसो घोट आसलो आनी पासत ती दोतोराचें सांगणें आयकताली जंय वस्तू करूंक जाय ती कोत्ताली पूण देवाचेर जेजूचेर बाबार्थ सोडिनासली आनी मोगाच्या बाबणो हे वस्तुरेन आपलें काळजीदारपण दाखयलें हे वस्तुरेन मोगाच्या बाबणो देवाच्या उतराचेर ती पातयली आनी भुरग्याक जल्माक हाडली तिवूय बरी उरली भुरगेंय जल्माक आयलें आनी कालच्या दिसा फर्स्ट बर्थडे ती आपल्या भुरग्याचो तिणें समरुपला
आनीक एक अस्तुरेक हांव वडकोलां काजार जाल्यार तांकां 4 वर्सां जालीं आनी हांव जेन्ना कोनसुवा रेतीर सुरू केलो ती घडीक जावन एवरी डे ही अस्तोरी ह्या रेतीराक चुकूय नासली. भुरगींच तरणाटी अस्तोरी भुरगींच पिरायेर आपल्या भुरग्याचें देणें जाय. दोतोरान तिका जायते सांगलें मोगाच्या बाबणो पूण तिणें दोतोराचें आयकूंक ना. देवाचेर विस्वास धरून आपल्या काळजान बोरवोसो धरून ती एक एक पावल मारीत रावली. आतां 9 म्हयन्याच्या भुरग्याक जल्माक हाडपाच्या बेजार ती आसा. मोगाळ बाबा भयणो बोरवोसो आमकां फटयना आनी असल्यो जायत्यो तुमच्या जिवितान ओचोऱ्या विस्मितां जाल्यात. हांव म्हणना कोनसुवा रेतीराक आयल्यात म्हूण वो आनी खंयसर रेतीराक गेल्यात म्हूण, पूण आमच्या काळजान जो बोरवोसो आसा, जो आमच्या काळजान बाबार्थ आसा, बोरवोसो, तातूंतल्यान देवाचेर आमी विस्वास दवरता, तातूंतल्यान फळ आमकां मेळटा. हांव आनीक एक घोव बायलांक वळखता, तांकां आज लेगून भुरगीं नात, पूण देवाचेर तांणी बाबार तो विस्वास सोडूंक ना. आपल्या इगोजेचो वावर केन्नाच बंद करूंक ना. आपलो इगोजेचो वावर, आपल्या समुदायाचो वावर, PPCचो वावर चालूच आसा. ती आपल्या जिवितान खुशाल आसात. भुरगे मेळटलेच म्हूण बोरवोशाक फळ मेळटलो वो बोरवोसो सारको फुलतलो असो न्हय, पूण तातूंतल्यान पासून तांच्या जिवितान बोरवोसो आसा. तातूंतल्यान पासून ती मोगाच्या बाबणो देवाक आर्गां आनीक मोहिमा दितात. आज आमी व्हडा दोबाच्यान हे विगोचेन आनी आमच्या आख्खे गोंयचे पवित्र सभेन बागेवन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी नेटान आसा. म्हणून मोगाच्या बाबणो बागेवन इनास ते लॉयलान ताकाच कित्याक वेंचून काडलो. आयचे पयले वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याकूच देवान कित्याक वेंचून काडलो? जायते मोठे प्रश्न. जेन्ना सोर्बोन युनिवर्सिटीन फ्रांस देशान मोगाचे बाबणो जायते हे तरणाटे शिकताले. बागेवन फ्रांसीस शावेरावून आनीक थोडे मॉरल्सा वाटेन, तांच्या कॅरेक्टरा वाटेन जायते भुरगे तरणाटे बरे आसले. पूण बागेवन इनास ते लॉयला त्याच भुरग्याक ती उतरां कित्याक म्हणटा काय? कित्याक मोगाच्या बाबणो तो परत परत बागेवन फ्रांसीस शावेराक मांडणी दिता, बोध दिता आनी ताच्या जिवितान तो फुलेर जावन कित्याक पावता काय ते आमी नकळो. पूण देवान घडीक ताका एक बोरवोसो दिलो, ओ तो वेंचून काडलो. घडीक बागेवन इनास ते लॉयलाच्या काळजांत एक बोरवोसो आसो, ओ भुरगो पाद्री जातलो. ताच्या जिवितान देवाचें उतर घाल, ताच्या जिवितान हे देवाच्या उतराचें बी घाल. आनी पासत बागेवन इनास ते लॉयला परत परत ही उतरां हीच उतरां पूण आमकां मेळटा तेच युनिवर्सिटीच्या हॉस्टेलान ते रावता आसतना जायते फावटी हो बागेवन इनास ते लॉयला भेट्टालो, जायते फावटी ताका बूध दितालो, जायते फावटी ताच्या जिविताचेर निशेध मारतालो आनी ही उतरां जेजूची उतरां ताच्या कानार घालतालो. आनी मोगाच्या बाबणो ह्याच उतरांनी बागेवन फ्रांसीस शावेरान आपलो रस्तो बदल्लो, आपलें जिवीत बदल्लें. ताच्या कुटुंबाचेर आमी तो नदर घालीत जाल्यार मोगाच्या बाबणो ताणें खरें म्हणल्यार झुजारी जावंक जाय आसलो. ताणें उमकीच वर्सां झुजाच्या मळार वावर करूंक जाय आसलो. ताचे दुसरे भाव झुजाच्या मळार वावुरताले, बट ही नेवर वेंट फॉर द ट्रेनिंग, वचूंक ना. पूण ताच्या आवयच्या मागण्या वरवीं आवयच्या मागण्या वरवीं तो मोगाच्या बाबणो फ्रांसा देशान भितर सरलो, सोर्बोन युनिवर्सिटीन भितर सरलो आनी थंय इनास ते लॉयला ताका भेटलो. आनी थंय ताण मोगाच्या बाबणो ताच्या काळजान हो बोरवोसो हो बाबार्थ उत्पन्न जालो आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरान ताचें जिवीत थंय ताणें बदलूंक सुरू केलें. जेन्ना मोगाच्या बाबणो बागेवन फ्रांसिसाक एक आवेस मेळ्ळो, एक ध्येय मेळ्ळो, एक एम मेळ्ळी, तेन्ना ताच्या जिवितान दुसरी वस्तू संवसारीक मान, संवसारीक पदवी ताका जाय आसली, त्यो सगळ्यो निर्फळ जाल्यो. ताच्या जिवितान ताणें सगळ्यो निर्फळ कित्याक ताचो एम, ताचो ध्येय एकूच आसलो, तो म्हणल्यार जेजूक परगडपाचो. तो व्हडली कोडयेचो 2 फावटी हांव ताच्या घरांत व्हडली व्हडली पालास ताची आज व्हडली कोडयेचो हो बागेवन. पूण मोगाच्या बाबणो इनास ते लॉयलाक पासून खोशी नासली. जेन्ना गोंयांत मिशनर कसो पाद्री जो धाडचो आसलो ताका धाडपाचो नासलो, आनी कोणाक धाडपाचो असो, कित्याक इनास ते लॉयलाक तो आपणाचे बरोबर जे आसलो, आपणाच्या सांगाताक वावर करूंक जाय आसलो. पूण देवाची येवजण जो बोटीचेर वेचो आसलो
तो दुयेंत पडलो पिडीन पडलो आनी तेन्ना बागीवन फ्रांसीस शावेरान आपली खोशी दाखयली आनी तो आमच्या गोंयांत पावलो. मगाच्या बाबनो त्या काळार आमी तर बारीक नदर मारीत जाल्यार बोटयो हांगा गोंयांत पावून तो इंडियेक पावून जायतीं वर्सां आनी जायते म्हयने लागताले. केन्ना वादळ मुळाक सांपडले, देर वॉज नो कम्युनिकेशन, मोबायल ना, कांयच ना. जायते जाण थंयसर भायर सरले, मरणाक सांपडटाले. पूण बागीवन फ्रांसीस शावेराक आपल्या एक काळजान बरवसो आसलो देवाचें उतर पुरगटूंक देवान ताका व्हडलीं वर्सां दिवंक ना, जायत्या वर्सांनी ताका ब्लेस करूंक ना. तूं बरो वावर करता वच, बागीवन फ्रांसीस शावेराक म्हणूंक ना देवान वच जायत्या गांवांनी देसांनी भोंव. पूण मोगाच्या बाबडो भुरगेच पिराये देवान ताका आपणाशी आपोवन व्हेलो. पूण ताच्या काळजान बरवसो आसलो तो म्हणल्यार टू सेव सोल्स, बाबार्थ पुरगटूंक, दुसऱ्यांक जेजूचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक हो जावन आसा बरवसो ताच्या काळजान शिजतालो. आनी बाबार्थाची एके भाशेन ताच्या काळजाची खोलायेक बी आसलें, हेच बाबार्थाचें बी बरवशाच वाडलें. आनी मोगाच्या बाबनो जंय जंय तो गेलो, जावं तामिळनाडू, जावं आमच्या गोंयांत, जावं मारोको, जावं दुसऱ्या देशांनी, थंय देवाच्या उतराचो पुरगोटणार तो जालो. देवाचें उतर तो पुरगोटीत गेलो, देवाचें उतर ताणें केन्नाच बंद करूंक ना. आनी हेच पासत बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या मोजोतीन जंय तो वावर करतालो जायतीं ओचोऱ्यां विजबितां, जायत्यो मिलाग्री घडटाल्यो. कित्याक देवाची पदवी, देवाची सासाय, देवाची कृपा ताच्या हातांतल्यान, ताच्या काळजांतल्यान खेळटाली. मोगाच्या बाबा भयणो, आज आमी जेन्ना पयलें वाचप आयकलां, जंय जेरेमियास प्रवाद्याक अशें म्हणटात आवयच्या कुसव्यांतूच देवान वेंचून काडलो. पूण जेन्ना मनीस कसो तो वाडटालो तो आपुणूच देवाक सांगता, हांव एक भुरगो, म्हजे लागीं जावचें ना, म्हज्यान उलोवंक जावचें ना, म्हज्यान हें फुडो करूंक जावचें ना. पूण देव ताका म्हणटा, तूं भियेनाका, हांव तुजे बरोबर आसा, तूं भियेनाका, म्हजें उतर तुज्या तोंडांत हांव घालतलो. आनी जेरेमियास प्रवादी एक अखंड प्रवादी, जंय मोगाच्या बाबनो एक झूज तो झुजलो, एक झुजाचे मोडार तो भियेनासतना मोगाच्या बाबनो देवाचें उतर पुरगोटालो. ताचेर आड जायते आयले, ताका सोकलां घालूंक, ताका जिवेशी मारूंक जायते जाणांनी चिंतलें. पूण तो बोलबोल जालो, कित्याक देव ताचे बरोबर आसलो, देवाचें उतर घेवन तो जियेतालो. जराचे दुसऱ्या वाचपान बागीवन पावलो ह्या झुजाच्या मोडार हे देवाचें उतर पुरगोडटा आसतना मोगाच्या बाबडो जायतीं झुजां, जायतीं निराशेपण, जायते आटेबिटे, जायते वस्तू सोकलां उडयतात, आमकां खाला घालतात, आमकां वयर सरोंक दिनात, आमकां देवाचें उतर पुरगोटूंक दिनात. पूण बागीवन पावलो म्हणटा हे सगळे म्हाका निराशेपण हाडून करूंक ना. हे सगळे वस्तू म्हज्या जिवितान अदीक बळ, हांव एक मातयेचें आयदन कशें जायते फावटी म्हाका फोडूंक प्रयत्न केलो ह्या वस्तूंनी, पूण हांव फुडलो ना. कित्याक म्हजो बाबार्थ, म्हजो बरवसो जेजू जावन आसलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता. पीक जायती पूण वावराडी थोडे. पिकेच्या ह्या मोड्यांत आमकां वावराडी जाय, लुवणी मुणीक वावराडी जाय, आनी ह्या 70 जाणांक तो तेंच देवाचें उतर परगटूंक धाडटा. आज मोगाच्या बाबनो आमच्या गोंयांत जायत्यो आमी रिती चाली करता, जायती आमची मिसां भिडयता. आज गोंयांत तर आमी नदर, व्हडले गोंयांत तर नदर मारीत जाल्यार आज मिसाच्या बलिदानांत हजारांनी लोक भायल्या देशांतल्यान पासून आयला हे बागीवन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. मोगाच्या बाबनो इतलेंच पुरो गाय. बागीवन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक लंडनाक जावं, युरोपाक जावं, दुसऱ्या देशांनी वा दुसऱ्या गांवांनी जायत्यो कठिनाई करून आमी ताच्या पांयाशी वेजाव. कितें करूंक? मान दिवंक. इतलेंच पुरो गाय. मोगाच्या बाबनो बागीवन फ्रांसीस शावेरान कितें केलें, बागीवन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत कितें जालें, आज आमची पावलां सोबीत जी देवाचें उतर पुरगोडटात, देवाच्या उतरांक एके भाशेन पाळो दितात, ती पावलां कितलीं म्हूण सोबीत. मोगाच्या बाबनो आमचें वोंट देवान आमकां दिल्यात पुरगोटूंक, देवाचें उतर, देवाचीं बरेपणां पुरगोटूंक. आमी ह्या रितींनी, ह्या मिसांनी वांटो घेतल्यारूच पुरो ना, पूण देवाचें उतर पुरगोटूंक आमकां किरीत
विचून काडल्यात. आमी कोणेक मातयेची आयदन आमकां भिरांत दिसता फुटोत म्हूण, कोणूय आमचेर फातर मारूत म्हूण आमकां भिरांत दिसता, आमकां दुखोत, आमकां कोणेक बुराक पडत, म्हजें जिवीत काबार जायत. हांवें तर सांगलें, हांव तर ह्या एज्युटेशनाक उबो रावलो, म्हाका भिरांत दिसता कित्याक म्हजेर फातर पडटले. म्हाका जायत्यो केश्टायो म्हजी घोची म्हाका ओडटात, तूं पळोवं नाका ते भानगडीन, तूं वचूं नाका, तूं कांयच सांगू नाका, हे भाशेन म्हजी घोची म्हाका ओडटात. हांव कोणाचो आतियार गाय, हांव कोणाचें बळ गाय, हांव कोणाचो मनीस गाय, हांव जेजूचो मनीस. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आपलो वावर करून गेलो. ताणें आपलो वावर करून ताणें हो वावर आमकां दवरलो. इनास्ते लोयला तो स्वर्गारांचेर आसा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर भशेन आज आमची मोदे मोगाचे बाबणो भाग्यवन फ्रांसीस शावेर, भाग्यवन इनास्ते लोयला एक प्रवादी जेरमेस प्रवादी भाशेन उत्पन्न जावंक जाय. तेन्नाच मोगाचे बाबणो हें देवाचें उतर आमी परगटूंक भिवचे ना. आज मोगाचे बाबणो आमी खंयचेय एक मनशाक तरी आमी हात लायला. युरोपाक जावन भाग्यवन फ्रांसीस गोंया येवन ताणें कितल्या लोकांक भावार्थ दिलो, पूण आमी गोंयांत आसून इतल्यो भावार्थाच्यो कोडण्यो आमी चालू आसून कितल्या लोकांक आमी भावार्थ दिला गाय, कितल्या जाणां लागीं आमी देवाचें उतर परगट लावन उलयलां गाय, कितली आमी देवाच्या मुल्याक उबी रावून निशेध मारला गाय. हें की आज पुर्बे सोमयार आमकां देव उलो करूंक आपयता. बरवसो आमकां फटयना, हांव दुबावूच ना, बरवसो आमकां फटयना. ताका फळ पॉझिटीव मेळटलो नेगेटीव मेळटलो वी डोंट नो. हांव सुरवातेक ते कापल्सांची खबर सांगतालो, तांकां भुरगें आजून पासून जावंक ना, भुरगें जावंक जायनाका. दे आर वर्किंग, दोगूय घोव बायलां स्टील वर्किंग. दॅट द चायल्ड इज नॉट द एंड पॉयंट. भुरगें तांचे मोगाच्या बाबणो एंड पॉयंट न्हय. तांकां भुरगें जल्मतले आनी बरवसो वाडटलो फुलतलो न्हय. तांच्या काळजांत बरवसो आसा, भावार्थ आसा, आनी हेच पासत भावार्थाच्यो कोडण्यो तांच्या जिवितांत दिश्टी पडटात. जर दुसरे वाटेन हांव तुमकां सांगतालो ती भायलेची खबर जायत्यो आडकोड्यो, हें भावार्थाचें फळ तिका मेळ्ळें, बरवसो तिच्या काळजांत जिवितांत आसा म्हूण मेळ्ळें. बट दॅट इज नॉट द एंड. आमी जायते फावटी पिक्चर पळयता, आमकां जायती कठिनायो दाखयतात, एट द एंड दे हॅपी. देन वॉट, मागीर कितें जाता तें आमी नकळत. म्हणटकूच मोगाच्या बाबणो एक खुशालकायेची गोडी कोणीक म्हज्या काळजांत मेळ्ळी. दॅट इज नॉट द एंड पॉयंट ऑफ आमचो भावार्थ, आमचो बरवसो तातूंतल्यान सोपना. टील वी डाय, आमी मरो पर्यंत आमचो बरवसो देवाचेर, आमचो भावार्थ देवाचेर, आमच्यो कोडण्यो देवाच्यो, आमच्या भावार्थाच्यो कोडण्यो देवाच्यो जावंक जाय. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान निमणी गोडी मरो पर्यंत ताणें देवाच्या उतराची परगटणी केली. आज मोगाच्या बाबणो आमकां सगल्यांक होच बरवसो, होच भावार्थ परगटूंक आमकां देव उलो करता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आपली पावलां गोंयचे भुंयेर ताणें तिकोयलीं. ह्या पावलांनी ताणें बरी खबर परगटली. तर मोगाच्या बाबणो देवान आमकां आवयच्या कुसव्यांतान विजून काडल्यात. कोणीक थोड्यांक पाद्री जावं, थोड्यांक दोतोर जावं, थोड्यांक आदवोगाद जावं, पूण जे प्रोफेशन आमी आसा, जो वावर करता प्रामाणीकपणान करून, प्रामाणीकपणान सत नीत आमी ह्यो वस्तू आमी ह्या वावरांत सांबाळूंक जाय. तेन्नाच मोगाच्या बाबणो वी बिकम प्रॉफिट्स, आमी प्रवादी जाता. हांव एक आदवोगाद, हांव एक दोतोर, हांव एक पाद्री, हांव कोणूय तो म्हज्या जिवितांत जावं, हांव एक कोचेरीन वावर करता, आय बिकम अ प्रॉफिट इन दॅट प्लेस. थंय म्हाका एक संदी मेळटा टू बी अ प्रॉफिट लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर. तर मोगाड बाबणो आज हे परबे सोमयार आमची काळजां, आमची मनां आमी किरीत भाशेन ओळखून घेवया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमच्या दोळ्यां मुखार तो आमचे पिगोजेचो आस्कारी, सदांच आमी ताचें जिवीत नियाळुया. ताचे भाशेन बरी पावलां मारूंक, भावार्थाची बरवशाची पावलां मारूंक आमकां हे परबे सोमयार आमकां त्याच भाग्यवन फ्रांसिसान आदार दिवंक आनी मोचोत दिवंक आमी देवा लागीं खोतखोत्यान मागुया. सगळ्यो उबी आनी ते वेळार आमचो भावार्थ त्याच देवाचेर आमी उचारून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पुर्वेदार बापाक,
सरकारान प्रतिमेच्या ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया तो पवित्र आत्म्यावर बी कर्मी सांबाळलो आकबार बरयता जल्मलो पोंच पलयता ताणें खोस सोंसलें ताका कुसाल सोडलो तो मेलान जालो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोद पुर्वेदार देवाचो थंय तो जिव्यान मेलांची मसोबी करून सोदलो आनी बागेवन पावलो भाशेन तो म्हणटा आमी मातयेचीं आयदनां आनी जायते फावटी आमी फुट्टांव तुट्टांव आमकां देवाचो आदार जाय ते वेळार उत्मीक वाटेन कुडी वाटेन आमकां देवाच्या आदाराची गरज ओळखून घेवन थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. इगोर्जेच्या वडिलांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन आपले पोरजेक बोरव्याशाचो दिवट्यो जावंक आनी हे वरवीं ते बोरव्याशाचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणा मारतावलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी चड करून दुबल्यांची अनाथांची विधवांची आनी निराशितांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो बोरवांसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणा मारतावलो. सान फ्रांसीस शावेरान गोंयांत भारतांत आनी हेर कडेन जेजूची बरी खबर परगटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सान फ्रांसिस्काची देख घेवन बोरव्याशाची यात्रिकारां जावंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणा मारतावलो. आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावन क्रिस्वी तत्वां आनी मुळ्यां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी बोरव्याशाचें जिवीत जिवंक देवाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणा मारतावलो. ह्या गांवा बसत हो गांवाकच बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजूतीन फुडें वता. ह्या गांवांत वावुरतल्या सगळ्या बसत अदी करून पादविकार ऑन द स्टाफ सगळ्या बसत आमी मागचें. ह्या फिगोचेन जायत्यो संस्था आसात हो वावर फुडें व्हरूंक तांचेय बसत मागुया. भोव सुर्गेचे बाबा येदे वेळार आमी थोडीशी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान. आमी मातयेची आयदनां पूण बागेवन फ्रांसीस शावेर तुजे मजूतीन सदांच आपली भावार्थाची आनी बोरवशांची पावलां मारूंक फुडें चल्लो. आमच्याय जिवितांत तुजो आदार हो आमी मागला घेतला त्या आदारान बोरवशाची पावलां मारूंक तूंच आमकां आदार दी. ही मागणी आमची आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मेडोना वेरार गान घेवया C37 पेज 44 C37. Thank you.
म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पुर्विदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. देवा, सूर मनशाच्या थारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा काडूंक बागेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव कोचिलो. लागशिल्ल्यान आनी पयशिल्ल्यान आमच्या भाव भयणींनी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेची चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सोर्बेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सोर्बेस्पोरा पवित्र बाबा, सोर्ब पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोर्ब ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरुमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोताय. ताचें पुण्यमून जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरोंदरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, ख्रोस्त पवित्र, तूंच सोकल्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगप. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंत मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मोडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासत संबूर बोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आतली पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्च नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस मनशां बासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babardaco purgotuya बाबा चेदूच्या मोनाचो आनी बनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या सुमेस्ताक जे पडजोडीत मुखामोडपण फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगातीत सोपोती बागेवन सुसे बागेवन दोन दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर बेदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा मोगाच्या बाबा भयणीनो बोरवोसो आमकां कोणाकूच फटयना. बागेवन फ्रांसीस शावेराकूय ह्या बोरवोशान फटोवंक ना. पूण जसो बागेवन पावलो आमकां उगडास करता मातयेची आयदनां कशीं जायते फावटी आमकां फुटपाच्यो वस्तू आमच्या जिवितांत जातात आनी हेच पासत आमी जायते फावटी देवाचें उदर परगटूंक बरी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक स्वताक उबी रावंक आमी भियेता. आज बागेवन फ्रांसीस शावेराक आमच्या मनांत धरून आमी बोरवोसो आमकां फटयना हें जाणा जावन आमकांच एक खरी क्रिस्तांवां कशीं जिवंक देवाचो आदार मागून जेजूनच शिकयलें मागणें आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीय तुजी कशी आमचो तशें आमचे पातकां मोगोस आनी सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार कागोदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुदाक म्हणाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेते आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक
सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. भाई मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. हो जेजू, ह्या जेजून केन्नाच आमकां फुडोवंक ना. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतात ही सगळी आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थया. प्रितीच्या बाबा, बागेवन फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलेलो चिदूच्या आनी मनशाचो मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तो अदीक पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोबता तसलें आमचें जिवीत माणूंक विस्वासी वावराडी कशी आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. मातशें बसूया. भाव भयणीनो, आयज आमच्या पात्रोणाचें फेस्त आनी आयज सगळे गोंयकार गोंयच्या साहेबाचें फेस्त मनयतात. तुमकां सगल्यांक फेस्ताची परबीं हॅपी फिस्ट. तुमचेर, तुमच्या वावराचेर, धंद्याचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी भोव करून तुमच्या गांवचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं ही आमची आयज मागणी. आमचे खेरीत दिनवास आयज फादर पेद्रो डिकोस्टा आयज आमकां ही मिसाची परबेची भेट भेटोवंक तशेंच देवाचें उतर बरें इस्कुटावून सांगूंक आयज ताणें भार घेतला देखून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी जायतो बरो वावर फादर पेद्रो डिकोस्टा करता. ताच्या वावराचेर, ताच्या वावरा वरवीं जायत्या जाणांक भावार्थान थीर रावंक, आदार जावंक आमची मागणी ताचे पासत. तशेंच आयज आमचे बराबर फादर पिटर, आमचो पातकूर, आदलो पातकूर, आयज आमच्या फेस्ताक काय बरे भाशेन आपुरबायेन आयला तेन्ना ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बराबर ह्या फेस्ताक तो आयज हाजीर जालो देखून आनी की सगळी तयारी बरे भाशेन करूंक आमचो फादर फ्रांसीस ताणें भार घेतला, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचो कोयर बरे भाशेन धाकटीशी थोडो कोयर 400 वर्सांचे समारंभणेक व्हडलो कोयर आसलेलो फेस्ताक धाकटो कोयर, पूण बरे भाशेन तांणी तयारी करून आयज आमकां ह्या मिसान भाग घेवंक आदार दिलो देखून तांकां आमचे खेरीत दिनवास आनी शाबासकी. आमचे PPC आयच्या दिसाची आख्खी सेवा धर्माची मांडावळ सांबाळल्या, सगळीं वाचपां करूंक मुखार आयल्या, तांकां आमचे दिनवास आनी शाबासकी. आमच्या वेदी सेवकांक आमचे दिनवास, तशेंच आमच्या साकिस्तांवांक आनीक आयज कॉन्फ्रारीचे दोनूय कलर बरे भाशेन बसून आसात. आयच्या फेस्ताक तांणी हो भार घेतला देखून आनी आतां पुरसांव जातलें. ह्या पुरसांवानूय ते खेरीत भाशेन ही मांडावळ सांबाळटले देखून तांकां आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ही आख्खी तयारी करपाक बरे भाशेन ही सगळी डेकोरेशन करपाक, सजोवपाक आनी हेर तयारी आयच्या फेस्ताची, जरूय आमी हें फेस्त तितल्या गणगणान मनयना, फकत एकूच परब, एकूच परबेचें मीस आनी तुमी सगळीं ह्या परबेच्या मिसाक आयलीं देखून तुमकां शाबासकी आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आतां मीस काबार जाल्या उपरांत आमी कॅरमेस घालूंक ना म्हणून फेरयोय बीन हाडूंक ना, कित्याक तुमकां सगल्यांक जायत्या जाणांक ओल्ड गोवा वचपाक जाय. पूण वयचे पयलीं आमच्या संदेशकारांनी एक धाकटोसो कॅन्टीन केल्लो आसा आनी बरीचशीं फेस्ताची सान्नां आनी चोरीस पाव हाडलेलो आसा, तो तुमी घेवन खुशालकायेन आयच्या फेस्त सोबोवचें. आयच्या दिसाक कांयच कार्यक्रम आमचे फिरगोजेन जावचो ना. फाल्यांच्या दिसाक 4 तारीख फिरगोज गवळीक सभेची मिटींग जातली. सगळ्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यांनी चुकयनासतना सांजेर 6:30 वाजता जमातीन वांटो घेवचो. 5 तारखेर शुक्रार त्या दिसाक जावन आमचो इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेचो त्रिधूम सुरू जाता. सकाळच्या वेळार 7 वाजता माडयेचेर आशिर्वाद जातलो आनीक सांजे वेळार 5 तारखेर, 6 तारखेर आनी 7 तारखेर डिसेंबराचे आमचो त्रिधूम. 5:15 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत मीस सेरमांव आनी साल्व. साल्वीक आजून पासून आमकां आंज बडव्यांची गरज आसा. तुमच्या भुरग्यांक कोणाक आंज जावपाची खुशी आसा तांणी येवन आमच्या रायजाक मेळचें आनीक ही तयारी आयज जावन ती सुरू करतली. तुमच्या भुरग्यांक आंज जावपाक तुमी हाडची म्हूण तुमचे लागीं मागता. 4:30 वाजता आयज तांकां सांजे प्रॅक्टीस आसतली. इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीच्या फेस्ताक
2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता. त्या दिसाक आमी सगळीं नेटान परबीन वांटो घेवया. ह्या वर्साक आमी फेरी हाडटले. खाजेकार येतले, चणेकार येतले, चड न्हू थोडे जाण. आनी त्याच बरोबर आमचें कॅन्टीनूय आसतलें वेळ सारपाक इल्लोसो. तशेंच सेंट फ्रांसीस झेवियर DNA ऑफ अ सेंट हें पुस्तक आजीर आसतलें त्या दिसाक. ताचें मोल 400 रुपयाचें. बायबल डायरी आख्या वर्साक आतां येवपाची आसा. ती बायबल डायरी त्या दिसाक एवेलेबल आसतली 200 रुपयांची. आनी आमचो 400 वर्सांचो कॉफी टेबल बूक एंकर्ड इन फेथ 800 रुपयाक तोय बीन एवेलेबल आसतलो. त्या दिसाक बरेंशें बरोवन येयात फेस्ता दिसाक 8 तारखेर. तशेंच त्या दिसाक सेंटर फॉर फिजिकली चॅलेंज्ड भुरग्यांनी वो जी फिजिकली चॅलेंज्ड आसात तांणी आपल्या हातांनी केल्ली तेरसाचीं कोंतां आमचे मुखार हाडटलीं. तीं बीन आमी घेवया. तुमचे लागीं गोडे तेरसाचीं कोंतां आसतलीं आनी तुमी सगळीं तेर्स करतात. पूण खेरीत भाशेन हीं तेरसाचीं कोंतां जी फिजिकली चॅलेंज्ड आमी कालच्या दिसाक ताचेर उलोवपूय केलां घेतात तेन्ना आमी एके भाशेन एक ल्हान आमचो एक कॉन्ट्रिब्युशन ह्या आमच्या भावा भयणां पासत करता. देखून त्या दिसाक तुमी बळोस आनीक मातशें सुबेज करून येवचें आनी ही तेरसाची कोंतां घेवन सेंटर फॉर फिजिकली चॅलेंज्ड धाकटोसो हो स्टॉल घालतली तांकांय तुमी आदार करचो. फेस्ता दिसाक तियात्र आसतलो. भिरांत आसा लॉज ना. आमचे मदें जायते जाण आसात ते भाशेन भिरांत आसा म्हणल्यार लॉज ना. तियात्र बरो आसपाक जाय. रोसपन्स हाणें बरयल्लो आनी चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हे ताची मांडावळ करतात. सांजेर 7:30 वाजता इगोर्जे लागीं हो तियात्र जातलो. तशेंच ताच्यो टिकेटी 200 रुपयाच्यो. आयज फेस्त जाल्या उपरांतूय बीन सेलाक आसतल्यो. तशेंच त्रिदुमाच्या दिसांनी आनी तशेंच फ्रँकलीन फेर्नांडीस हाच्या शॉपार त्यो विक्रेक मेळटात. कम्युन्यो संडे चवथो आयतार आदवेंताचो आमच्या आख्या भारत देशांत जीं मिसांवां आसात इगोर्जो आसात गरीब लोक आसात तांचे पासत हो आदार. आमी फाटल्यान एनवलप्स आनीक ताचे ब्रोशर दवरलेले आसा. तुमकां खुशी ते भाशेन तुमी ती एनवलप्स व्हरची. आनीक चवथ्या आयताराक आदवेंताच्या जें कलेक्शन जातलें तें कम्युन्यो संडे हाका येतलें. आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी पुरसांव काडटले बरे भाशेन उमेदीन सांव फ्रांसीस शावेराचे बराबर सकल टावन मेन रोडा वयल्यान वयतले. बरे भाशेन आमी ह्या पुरसांवान वांटो घेवया. ही एक भावार्थाची करणी. पुरसांव म्हणल्यार एक बेश्टी दाखोवपाची करणी न्हू पूण भावार्थाची करणी. देखून एकामेका बराबर आमी विस्वासान भावार्थान मुखार या. भाव भयणीनो आयज आतां फेस्त आयज जायतीं जाणां तुमी येयल्यात. आमचो गांव चिखलेचो गांव सांबाळपाक जायत्यो वस्तू करपाक जाय आनी जायते जाण करतात. तांकां कितें भाशेन शाबासकी दिता. आमची BMC बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी रुई मानुएल ताचो चेअरमॅन आसा. आमच्या गांवांत जायत्यो वस्तू घडटात बेकायदेशीर घडटात आनी तुमचो गांव सांबाळचे पासत ही एक कमिटी आसा. हे कितेंय जरी तर वयर सकयल जाता थिंगा तांकां कंप्लेन बरोवपाक जाता आनी तांचे बराबर आमी उबे रावपाक जाय आमचो गांव सांबाळपाक. आतां सद्याक ह्या दिसांनी आल्त चिकाली हांगासर आमचो लोक कश्टवता धुल्लो खाता. कित्याक काय म्हणल्यार बेजबाबदारेन जो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी हेर जे कोण जबाबदार आसात तांणी हे रस्त्याचें फ्लायओव्हराचें काम केलां. सुप्रीम कोर्टान ताका कातरपाकूय लायला आनी आतां सगळो गडबड जाल्लो आसा. आनी हाचो परिणाम आमच्या लोकांचेर बो करून आल्त चिकाली हांगासर रेजिडेन्शियल एरिया आसात तांचेर जाल्लो आसा. पंचायतीन ताचो बरे भाशेन जबाबदारी घेवपाक तांकांय सांगात दियात. आमचे थोडे पंच मेंबर आसात तेकाय बरे भाशेन ह्यो जबाबदारी घेतात. आमच्या फिरगोजीन आमचो ह्या वाड्याक लागतलो जायते भाशेन आपलो भार घेता. तशेंच रेजिना मुंदी हांगासर आसात भार घेतात. तांचे बरोबर उबी रावात मातशे. आनीक जें कितें बेकायदेशीर जाता जबरदस्तीन जाता ताचेर आमी निशेध मारपाक जाय. पयस रावन पडनाकात. आतां सद्याक आल्त चिकाली पावल्लो आसा हो रस्त्याचे बोवाळ
आल्त दाबोली चिकाली म्हणलें पयलीं आल्त दाबोली वयर एअरपोर्ट रोड तांचे पासत आमी सगळीं उबी रावपाक जाय आनी आमचे पंचायतीकूय सांगपाक जाय जबरदस्ती नाका आमी जबरदस्ती मानून घेवची ना आमी शांत मनशां शांततायेन जें कितें सारकें आसा कायद्याचें आसा आनी बऱ्याक पडटलें ते भाशेन करुया म्हण जबरदस्ती कोत्ता जाल्यार आमी सगल्यांनी उबी रावपाक जाय आमच्या लोकां बराबर तर हें करपाक तुमकां उलो मारतलो आनी खुशालकायेची खबर आमकां जशें सुरवातेक म्हणलां ओल्ड गोवा जो इलिगल बंगलो आसा ताचे विशीं आतां सुप्रीम कोर्टान कमिटी काडल्या फॅक्ट फायंडींग कमिटी कित्याक आमचो सावथ गोवाचो MP आसा ताणें बरोवन घातलेलें थंयसर कल्चर आनी ट्युरिजम मिनिस्टर आसा ताका आनी 17 असले मोन्युमेंट्स आमच्या गोंयचे तांकां बफर झोन आसा आतां दिल्लो आसा प्रोटेक्शन दिल्लें आसा तर हाचेय विशीं इतलें हें सांगता कित्याक जायते पावटी ना कांय जावचें ना ते दादागिरी कोत्तले आमचें कोण आयकोचो ना हें चिंतून आमी कांयच करना पावलांच मारना पूण आतां पावलां मारलीं ताचो परिणाम आमकां दिसती पडटा आमच्या सावथ गोवाच्या MPन घातलें आनी आतां तें आयलें आमचे BMC आपणाची कंप्लेन्स घेता तेन्ना इन्स्पेक्शन्स कोत्ता वचून पळयता जें कितें सारकें ना तें सारकें करपाक लायता जायते पावटी घडये इल्लोसो वेळ जाता रोखडें जायना कोर्टान ऑर्डर दिल्ल्यो आसात त्यो पासून जे कोणें चुकी केल्ल्यो आसात ते सुदरावपाक मुखार सरना कित्याक पावर आसा वयलो हें समजून घेयात मातशें आनी सगळीं मातशें बाराबर येयात जे कोण मुखार सरलेले आसात जांच्या हातान जबाबदारी आसात जांच्या जे आमचे वेंचून काडलेले आसात करपाक सोदतात तांचे बराबर उबी रावात मातशें हें आमकां सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब शिकयता अशें म्हाका दिसता तर हीं जीं बरेपणां जीं जाल्लीं आसात तीं तरी पळोवन आतां आमी मुखार सरया बाराबर मुखार सरत जाल्यार आनीक फावो त्या वेळार फावो ते भाशेन फावो त्या जबाबदाऱ्यांक आमी तांचें एटेन्शन कॉल करीत जाल्यार हें जाता तर हेंच करपाक आमकां सान फ्रांसीस शावेर जायती मजत दिवं आयज फेस्त बरे भाशेन मनयात आनीक फुडल्या फेस्ताक तयार जायात सगळीं उबी रावया सर्वेस्वर तुमचे सौम्य आसूं आनी सूर पुर्विदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आमचे कॉन्फ्ररीची भाव भयणां आमकां दाखयता ते भाशेन पुरसांवाक वचूंक आतां आमी भायर सरतले पुरसांवांक भायर सरचें